वर्साचो सदो काळ 32वो आयतार वरोस ब. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळी 38 ते 44. आपले शिकवणेन जेजून उरपुंजेक म्हटले, धर्मशास्त्रा विशींच रावात लांब लांब आंगोली घालून भोवंक, तिट्यार सलाम घेवप, देवस्थानांनी पयल्या वयल्या जाग्याचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवातो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विद्वांची घरादारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फावो जातली. आनी जेजू धर्मपेटी मुखार बसून लोक कसो पेटीन दुडू घालतात तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी साबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुल्ले नाणे 1 पाव इतले तातूंत घाले. आपल्या शिसांक आपूण हाडून ताणें म्हटलें, पेटीन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन अदीक घातल्यात. तो सगळ्यांनी आगळे आसले तातलें घातलें, पूण आपल्या दुबळपणांतलें आसलें तितलें आपल्या जेवणा खाणांक जाय आसलें तें लेगून हिणें घातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.